हालेलुया हालेलुया. वय देवाळाचे उतार आमी नियाळ करया. माथेवाचो वांजेल 7 अध्याय 1 ते 5. 7 1 to 5. 7 अध्याय 1 ते 5. देवाचे उतार ध्यान करी. हेरांची जडती करूंक वचनाका, त्या दळा तुमची जडती जावची ना. हा, हेरांची जडती करी नाकात, त्या दळा तुमची जडती जावची ना. कित्याक जे परी तुम्ही हेरांची जडती करतात ते परी तुमची जडती देव करतलो. हा, तुम्ही हेरांची जडती करतात पळय तशें देवी तुमची जडती करतलो. आणि ज्या मापान तुम्ही हेरांक मापतात त्याच मापान तुमकां तो माप. हा, तुम्ही व्हडल्या शहरांत मेजून हेरांक दिता जाल्यार तुमकां देव खंयच्या शहरांत मेजून दितलो? व्हडल्या शहरांत. जर तर तुम्ही ल्हानशा लोट्यान तांकां दिता जाल्यार तुमकां देव कालान दितलो, ल्हानशा लोट्यान दितलो. हा, तुझ्या भावाच्या दोळ्यांत आसा तें किसर तुका दिसता मो, तुज्याच दोळ्यांत आसा तें आडे तुका दिसना. हा, पळया देव जेजू पळय कॉन्ट्रास्ट यूज करता. तुज्या दोळ्यांत आडें आसा, येद्या मोठ्या आडें वो ती वयर घालतात पळय एका पंथांत आडें ते आडें मेळचें बारीक कश्ट. वय उरल्या ते दिशेन किसर, ल्हानशें दोळ्या दिसनातलें एक दिशेन किसर, ते ल्हानशें किसर दिसता. यो जोडल्या आडें तुका दिसना गी, तुका बक्षीन गी तुका म्हणटा ते. हां, मागीर आणि तुज्याच दोळ्यांत एक आडें आसता, तुज्या भावाक तुज्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक म्हाका सोड म्हणून तुवें सांगचें कशें? वय तुज्या यो जोडल्या दोळ्यांक आडें आसा, यो जोडल्या आडें, तुज्या यो जोडल्या आडें आसतना आनी एकल्याचें किसर तुका कशें दिसलें? तुका कशें दिसलें? तुका ताचे वचून किसर काडटा म्हळें कित्या तुवें? हां, कापाट्या तुज्या दोळ्यांतलें आडें पयलें काड आणि मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर काडून तुका स्पश्ट दिसतलें. वय देखून तें पयलें तुजें किसर ल्हानशें तुज्या आडें व्हडलें काड, मागीर किसर सकळांचें काड म्हणून. हां, किसर काड म्हणून तशें. वय म्हाका हातून तुमकां हेजे मुखार एक गडीत दवरता. कितें म्हणून सांगल्यार एक आमची टिचर आसली, तिका ती आमकां पळयल्यार खंयच्या हांव त्या इस्कालाक ट्रान्सफर जावन येतना तिका पळयल्यार कोणाकच जायनातलें. तिका पळयल्यार कोणाक जायनातलें. म्हाका तिनसां हांव इंगड गेलो, म्हाका कितलीं वर्सां उपरांत थंय आयलो. आतां म्हाका अजाप म्हणल्यार म्हाका तिका चूर दिसतालें, म्हणल्यार तिका पळयल्यार कोणाकच जायना. आतां ती म्हजेर सोदची आयली आनी उलयताना आनी परत खंय आतां म्हाका दिसलें वा फादरा बायलां मात आणी परत सांगलें कोण ना म्हणून. आनी परत मागीर पळयतना त्या टिचरीक कितल्याक वर्सां उपरांत रोमांत वचून कोण आयल्या उपरांत परतून त्या दिसकाला ट्रान्सफर जावन येताना त्या टिचर म्हळ्यार सगळ्यांक कितें एकल्याच्या गोवा घालून हुशार एक्सिडेंट जालें जावन तिचे कडेन सांगलें मिस प्रेयर माडी मिस तिचे कडेन. आनी सगळीं तिच्या भोंवतणी टिचरान तिचे बद्दल तिणें सांगलें क्षण गेली. तिणें सांग उठ म्हणटा उठ, बस म्हणटा बस. पयलें तिका म्हळ्यार जायनासलें, तिका इस्कालांतून भायर काडचें म्हणून शतापायत्नां केल्लीं बाल म्हणजे टिचरांय आसात. आतां एक 10-15 वर्सां उपरांत इकली बदलावन घे म्हणजे दितलें. इकली बदलावण म्हणून सांगल्यार खोली बदलावण म्हणून सांगल्यार तिका एक ऑपरेशन जालें. खंय वता गे तें ऑपरेशन? ह्या आडा भितर आडा भितर आड कुडके केला आनी खाली स्टील रॉड घाला आनी ते परतून स्प्रेड जालें म्हणून परतून आनी एक कुडको काडून खोली दूख खंय आनी एक कुडको. तें जावन येताना तिच्या गर्भकोशाचें कॅन्सर, तिच्या गर्भकोशाचें कॅन्सर जावन येताना आनी परत जाताना मागीर हांगा हृदयाचें कॅन्सर तें काडलां, हांगा गर्भकोशा काडलां, आनी हांगाचें आड काडलां. तितल्या जाण पावनातल्या जाल्यार परत खातीचेर परतून पडोवन आयलें. हांगा एक थंय परत काळे तिपे तेंचें करता तें कॅन्सर म्हणून जालें. हांगाची खातीचो कुडको काडला, थंय काडला, फाटीचें काण थंय बसयल्यार न्हिदोंक जायना. तेनेंचें काण थंय बसयलें ओमचें न्हिदोंक तिका. तें काण जाल्या उपरांत आनी पुरा एक 2-3 वर्सां ती वळवळल्या म्हणून. आनी व्हडल्या मुखार अशें व्हडलें गत्त करतली मनीस सगळ्यां कडेन भीक मागोवन तिका आनी पुरा कोणा म्हणून भीक मागोवन आनी पुरा पयशे वट्ट करून तिका बचाव केलो. आतां तशी जावन ती आतां आयल्या. आतां ती खालें म्हणटा कोत्ता गे आतां म्हजे कडेन म्हणाल कोण सांगनातली. हांवें सांगलें टीचर ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ನನಗೆ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಜಾಸ್ಪಿನ್ ಟೀಚರ್ ಅಂದರೆ ನೀವೇನಾ? रडलीत म्हाका हात कट्ट जावन रडलीत आनी म्हणाली भांगार खंय उज्याच्या आकट्यांत घालून उज्याच्या भांगार उज्याच्या आकट्यांत घालून ते आतां पर जळटा फादर म्हणाली. अरे भांगार उज्याच्या आकट्यांत घालून पर जळटा म्हणाली. म्हजो हात सोडिना घट्ट जावन खणेला. भांगार उज्याच्या तूं भांगार घे म्हळें. वय म्हणाली हांव भांगार जेजून म्हाका भांगार केलां. कशें? उज्याच्या आकट्यान घाल. कोलो उजो तो
रांडीन घाल्लें कितें का उजो कोलो दोन हांगाचें ऑपरेशनां पांयाचीं 2 ऑपरेशनां ताच्या मागीर पोटाचें घालें युटीरा गर्भकोशाचें वय ताच्या मागीर अर्द्याचीं 2 एपटी हांगा आनी काल उरलो आनी मागीर कातीचें कॅन्सर पांयार कातीचें कॅन्सर तितलें बरें जावन बरी जावन परतून त्या कामाक आयल्या 4-5 वर्सां उपरांत 4 वर्सां उपरांत आनी आतां म्हळ्यार म्हाका त्या कश्टांच्या आगट्यांत घालून जेजून खाली केलां नितळ केलां आतां म्हाका हेरांचे बरें कार्यक्षम करच्या पयलें तोंडाक आयलें तुवें तशें करूं ना तुवें अशें करूं ना क्लासीन भुरग्यांक गालोट करयलें तें करयलें हें करयलें और एका टिचराक हांव करतलें तूं दाड्डें तूं पडकिरें आनी तूं सोडटें आनी तूं समाय मायगडला तशीं नांव हांव झडटी करून तांकां हे दिशी कुडके करून मुसांबरी करून घालतलीं आतां ह्या आगट्यान वचून खायल्या उपरांत हांव तूं मूस जावन किडो जावन आयिल्ल्या उपरांत आतां हांव तांकां देवाचीं बाळां म्हूण पळयतां देवाचीं बाळां आनी हे देवाचीं बाळां आमी सगळ्या कोण्णी देवा आमी सांतानांत आतां आमी सगळ्यांक पळयत आसतना हांव तुका सांत म्हणलो कोण्णी ना सांत म्हणलो हांव सांत न्ही हांव फातकी म्हाका देवान नितळ केलां आतां आनी नितळ केल्ल्या वरवीं हांव तागत कोणाचें जाल्यार तांच्या बऱ्यापणा खातीर मोगा खातीर तांकां आणकी म्हज्याक बरी जायचें म्हणल्या खातीर म्हाका आयिल्ली परिक्षा तो अहंकार दाखोवन तांकां येवं जो तांकां कॅन्सर जावन आड मोडोवन थंय कॅन्सर हांगा कॅन्सर जावन तांचे छिद्रां जावन तांणी त्या उज्याच्या आगट्यान वचोनाचें हांव गेल्लीं पुरो देखून तांणी वचनातल्या तांकां मोगान तांच्या मोगांत हांव तांकां कार्यक्षम करतां तर तांच्यानी तिणें कार्यक्षम करियत म्हज्या आवयन करियत कोले खस्ट मायंड्स असल्यात कोले खस्ट घरा बाप दान धर्म करता गोरवां पासून आनी कितें करून हांगा बोटाक हें जालां आनी पुरा मार जाला दाकचारान दूद काडून जो तुवें बोट चड जाता म्हूण सांगून दूद काडून जरता म्हूण सांगून ही परतून करता रगत गळटा येता हांगा आनी दूद काडटा येता दूद काडनातल्या फाल्यां आमकां जेवंक ना तशें करून शिकयलें देखून म्हाका आतां शिकपाक देखून आमी काल त्या मांयचें रगत आनी परत आमकां मांय दाखयताली अशें देखून अशें करून देवलें रगत परत अशें करून बसचें गेलें पुसिनातली भुरगीं पळोवन दित म्हूण आमकां लिसांव तितलें मांयचें रगत मात उरल्यांक पुरा सोऱ्याचो ग्लास काडून बेत काडून उरल्या भुरग्यांक बापय थोडे शीक म्हणटा सोऱ्याचो ग्लास हो बियर वय आनी आमी मागणे भुरगे पोली जाल्यात गिली जाल्यात म्हणटा आमी एका घरा गेल्ले हांव 3.5 वर्सांच्या चेरक्याक LKG घालूंक जेवणांत उस्क्यार काडून वो आजो बापय ताचो भुरग्याचो बापय आलेलुया शिकयता आमी आयिल्ल्याक आलेलुया म्हूण पळय आलेलुया म्हूण तो आलेलुया म्हणना म्हणलो अशें काल्याक म्हणनाय रे म्हूण आमी फातर सिप्रियानान विचारलें काल्याक म्हणनाय रे आचें तोंड घंटा आनी सोरोप येवन कोणाक आलेलुया कोणाक मारलेलुया कोणाक आलेलुया तुजी जी न्ही पयलें शिकून दी आलेलुया आचें तोंड हे दुसरो भुरगो म्हणून जाल्यार वो कुडच्या नुच्या म्हाका शिकोवन बरयला वो कुडच्या नुच्या आनी फेच्या ह्या कुडच्या नुच्या फेच्यान म्हाका शिकयचें की तो म्हणटा भुरगो आचें तोंड घंटा आचें तोंड परमळटा म्हाका एक खंयची जाल्यार हांव गाण सोंसता मा ये गाण सोंसना हांव कितें म्हूण सांगल्यार बेंगलोर टावन येता बसतार म्हज्या थंय बसला येवन म्हज्या खांद्यार दवरता मांड दवरता तो खोली गाण पयल्या दिसा राती गट्टी पियेला पंत्यार हाडना दवरता हे देवा हें कोण डायरेक्ट आका आपयलें ನಾನು ಗುರುಗಳು ಆమె ಸಂಜ್ಞಾಂದಕ್ಕ ನಾನು ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ನರಕ ಬೇಡ ಅಂತ ನರಕನೇ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸೊಕ್ಕೋಡ್ಲೋ ಕಾಸ್लो सर बंद्री इल्ली म्हणून आमदां उठोवन ताच्या सिटीर बसलो आनी कंडक्टरान बसलो आनी कोणाक हाण घालता गी म्हणजे पळय मागीर खाली सोडलो तो वचून बसलो येताना भगवान म्हाका अशें म्हणजे पांय पडटा तो ನಾನು ದೇವರ ನರಕ ಬೇಡ ಅಂತ ಗುರುಗಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ನರಕನೇ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದು ವಾಸನೆ म्हणे येवन ನಂಗೆ बसता कारण बरें वस्तूर जाला गट्टी पियेला त्या दुसऱ्या दिसा तुमकां गोतू ना पियेल्याच्यान तोंड वो घंटा म्हणटा तो धाकटो चरको आनी खान शिकून घेता जाल्यार आमी दोतोन शिकून रीत पळय मागीर आमचे भुरगे परिणाम जावन दोतोन जाल्यार कितें जातात पळय देखून आमी सांगचें तुमकां झडटी खरी नाकात देव म्हणटा झडटी खरी नाकात कोणें झडटी खरी येता अशें उज्याच्या आगट्यान फाशार जावन नितळ जाल्लें काळीज नितळ जाल्लें म्हण
ते हेरांची झडटी दुखोवंक न्ही, तांच्या बऱ्या वाडावळे कत्मीक वाडावळेक झडटी करता जाल्यार खरी येता. झडटी खरी येता तुवें आनी हांवें. देखून आमचे काळीज आनी मोण नितळ जावन करंगाणेचे आमचे मेळ्या आसूं न्हू, व्हडलो व्हडल्या आडी दोळ्यांक दवर न्हू, दुसऱ्याचें दाखोवंक गेल्यार देव वगत रावत की तुका. तूं जी झडटी करता उज्या चाकटान त्या दाळा जायत्यांक आमकां उज्या चाकटी आयल्या आनी तें गोत्तू ना म्हजे दिसाता देव कितलो मागणें तुज्या उज्या चाकट्यान घालां तुका नितळ करूंक. उज्या चाकटीन जाय नासल्यानी देव कोणाची झडटी करूंक जाय. तें सोडटें, तें फडकिरें, तें फाटीं उलोवचेलें, तें थालें म्हणून आमी झडटी करचें आनी ताका घालचें. आतां वो आंबो, वो पणस, हें मोगें, हें तोशें म्हणून इंगड करता म्हळ्यार आमी ताका घालता, थंय म्हूण थंय घालता. तशें मनशांक खरी येता की आमी. वो सोर, वो नुच्चा, वो फडकिरो, वो सोडटलो ते प्रमाणे येता की आमी. करून उजो तें देवा सोडीचें. पूण आमी करचें, आमी करना सगळें रावंक जाता की ह्या विशयान दिल्ली आयचें वाचप खालें म्हणटा पळय एक. आतां आमी वाचलें आयकलें, पूण आमी सडाव जेजू म्हणटा आमी कालें करून उजो म्हणून. कालें म्हणटा जेजू, झडटी करून उजो म्हणटा. पूण आमी कालें करता सड्ड, तें तुका झडटीच करता आमी, सड्ड झडटीच करता. तर आमी पळय आमी झडटी करता आनी कांय तर वय थोडे फावटी आमी जायते करना जाल्यार तोंडान म्हणना जाल्यार काळजा म्हणून झडटी करता. म्हज्या मतीन तर म्हणटा सोडटें गेलें, पडकी आयलें, चेडी सांगचे तापळे पालव कोणें चेडी सांगचें अळे मोसराळी हाड थिंग बसलां, ताका मोसर उरता आमी म्हणचें मोसराळी बसलां म्हणल्यार कोलो मोसर ताका, मोसराका गोड्याक ताका खंय पळय आनी हळे तूं उसाळटा पळय जाय, तूं उसाळटा पळय गेलें उसाळटा पळय तें म्हणून उसाळटा हें हांगा बसुल्लें हळे येरांक म्हणचें कळ्ळें न्ही तुमकां. येरांची झडटी करची काळजा म्हणून तर करता म्हूण मतीन म्हज्या मतान कोण न्ही ना तांकां हें कोणाडे म्हणटा म्हळ्यार ताचेडेच तेंत उलयता. सोडटें गेलें आनी खरें खंय मोसराळें गेलें, आंकारी गेलें, आनी एकलें म्हणटा आमी फाटल्यान बसले आनी पदरा बसतार मुखली बसली म्हणल्यार उबो गडो गेलो हें आयकल्लें बसतार आनी उबो गडो येता आपल्या मार्केट बसो रावलें तें कोण एकली हाची वय बरें हें खाणून मसली आनी परत खाणून मार्केटीक येता बस उबो गडो. हांव एक आसलो पळय फुडें अयो पदरा बसल्यात खंय मागीर म्हाका पळोवन एकाच स्टॉपार उडोवन दवरली पळय गे. आतां झडटी करचें काल दाखयता, झडटी करचें प्रायड इंग्लिशान कोण ते झडटी करतात प्रायड आशिल्ली प्रायड म्हळ्यार घालें आंकार गर्व दुरांकाರದ ಮಹಿಳೆಯರು ದುರಂಕಾರದ ಮನುಷ್ಯರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದುರಂಕಾರ आशिल्ली हांव गर्व आशिल्ली गर्विश्ट हांव गर्व आशिल्ल्यांक देवान खाण केलें गर्व आसल्यांनी मात्र हें ती तशी ती अशें म्हणलें खालटींग कोण्णा करनात. म्हाका उडास येता पाप साहेबाक इटालियन भाशेन हांव थोडे फावटी पळयता इटालियन भाशेन म्हाका थोडे ती इटलीची म्हजी फ्रेंड्सां ती मोगाचीं धाडटात म्हजी आवय बरी आसा ती धाडटात तांचें हांवें पळोवचें तें ती धाडटाना तें वॉट्सॅप पळोवचें. आतां ती घालून धाडटा ती घालून म्हळ्यार पोरयेक धाडलां म्हाका पाप साहेबाडे विचारलें तांणी थंय जर्नलिस्ट विचारतात पाप साहेबाडे तूं फ्रांसीस पोप फ्रांसीस वॉट यू थिंक अबाउट हिम सर तुजे वयच्यान तूं घालें चिंताय ताणें वर्ल्ड लिडर 1.5 बिलियन कथोलिकांचो मुखेली अर्दो संवसाराचो अर्दो संवसार क्रिस्त कथोलीक 1.5 बिलियन 3 बिलियनांत तशें तितलो हांव व्हडलो लिडर म्हणटा ताणें म्हळ्यार हांव पातकी तांची तोंडान जालीं पळय अशें ताच्या मागीर तें बग जालें पयलीं आंकारान ताका दाखोवन हांव इतलो क्वेश्चन करतालो बरें कळटा जालें हांव पातकी पूण देवाच्या मोगान म्हाका नितळ केल्लो पातकी हांव सोडयलो पातकी पळय हांव सोडयलो पातकांत म्हाका बचाव केल्लो ताणें ताच्या काकुळटीन म्हणालो ताच्या काकुळटीन म्हाका बचाव केलो ताणें म्हज्या व्हडपणांनी ताच्या काकुळटीन म्हणालो तें म्हाका पळोवन आयकोन म्हाका एक दीस मागणें आनी पुरो तातूंत आयलें तातूंत काल मागणें म्हणटा येंत दोळ्या म्हाका आनी म्हजे मागण्याचें जेजूक म्हाका लग्गे आयल्या बरें जालें हांव जेजूच्या तितकें लग्गे आयल्या बरें जालें 3 दीस 4 दीस मागण्या वेळार बसल्याक्षान थिंत म्हाका इतली फटाफटा मागणी म्हणटा हांव थोडें खालें खंय जेजूच्या लग्गे आयल्या बोगाणा सोड थाय दिसता 3 दीस म्हाका लोकांडे उलयता तेंच हांव पातकी म्हणून तांचें आयकोन हांव पातकी जाल्यार पयलें तांकां गुजी करता हांव गुजी कर म्हणून देखून मोगान हांव पातकी म्हणून म्हाका बगलें तशें देखून गर्व अहंकार आसल्यानी मात हेरांचें तशें तें अशें तो गोडो तो उबो गोडो आनी वो बगालो गोडो वय तसो हांव बरो तुमी फाड म्हणलो माणभाव दाखयता
त्या मासल्या हांव बरोवन तूं पाड म्हणलो मनोभाव दाखयता देखून देखून देव सोम्मा येता तुज्या दोळ्यांत तांकां हांव तूं बरो ती पाड म्हणटाय न्ही तुज्या दोळ्यांत काल्या आडें तांच्यांत कालें किसार तुज्या दोळ्यां आडें आसा हे दोडलें तें पळय तुका दिसता कितें हे दोडल्यान घाल्यार तुज्या दोळ्यांत ती दिसता ती दिशा जालें तुजें काड आड्यांक काड आनी तांकां पळय तशें म्हणटा जेजू त्या तद्विरोध सांगता किसर आनी आडें म्हणटा देखून आमी सूख करतना राजांव दिता आमी सूख करतना आमी सूख केल्या व्हडल्यो सुखी केल्यात आमी सोरोप येयल्यार आमचे कडेन राजांव आसा इश्ट मेळ्ळो वय 20 वर्सां उपरांत मेळचें या म्हणालो एक इल्लेशें पिवन आयलो तुका खालें व्हडल्यान जालें आळे हाचे राजांव पळय कालें खंय राजांवाचें ते म्हणाले बायलार तुका पियना म्हणलें पिवन आयलो वो काल्यार राजांव दिता 20 वर्सां उपरांत आमी चड्डी दोस्त सांगाता मेळ्ळे हांव आतां चड्डी घाल्या हांव गायता हांवें चड्डी घाल्या हाफ पॅन्ट घालां आनी वचून बारान बसलें हांव अशेंत गेलो हांव पियेचें म्हणनी ओट्यो उलयताना म्हणून मागीर इल्लेशें दिलें ग्लासांत इल्लेशें खाय जायना म्हणून इल्लेशें खाणेलें इल्लेशें म्हळ्यार कितलें काणयत 100 तुगे तें पयल्या बटी फस्ट पॅग मागीर सेकेंड थर्ड ओट्टू घाल तांगे आमी केदाळे ओट्टू घालताय ಒಟ್ಟು ಗಲ್ನ ಹಳೆ ಒಟ್ಟು गल्ला तशें तें घालून आमी फाटीं सरता तशें देखून आमकां आमी कालें करतना आमी दिवची राजांवां पळय ती बारी वॅलीड सत्य बरींत खरींच राजांवां पूण हेरांनी येवन तांचें सांगतना काल्याक तूं थंय गेलय ताणें सांगतना तूं घाल ती बायल येवन सांगता आज हांवें रांदूं ना कित्याक म्हळ्यार पडकाणी ना हाणें काल चुडीदार नातल्याक तर रांदूं ना हाडे ताणें दिल्या राजांवां थंय वप्पा नवो हाणें दिल्या राजांवां तो अमेरिकांतल्यान आयिल्लो पयलो मेळ्ळो चड्डी दोस्त बसल्यांक आनी थंय वप्पाचें हाणें आमची राजांवां करेक्ट ताणें आज रांदूं ना एक कडी मात केल्या अशें म्हाका खाली पडकाणी आयली न्हिदली हांव म्हणटाना ना काल चुडीदारान नातल्याक हें एक्टींग करता आळे 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 हेरांच्या राजांव सॉरी म्हणलें आमी फातयेन हांव कळ्ळें गे आमकां आमी फातयेन हांव तेंच्या राजांव पडना ताणें दिल्लें एक्सक्यूज आमी बिलकूल वप्पा ना एक्सक्यूज दिल्यार वय हें डबल स्टँडर्ड आमकां एक रीत तांकां एक रीत डबल स्टँडर्ड ही देव डबल केन्ना वप्पाना तुका एक तराचें आनी एकल्याक आनी एक तराचें वप्पाता की देव ना तें डबल स्टँडर्ड देव बिलकूल वप्पाना देखून आमकां सत्राय घे जाय म्हणून उलो दिता आयच्या वंजेलान जेजू देव तो सर्ग संवसार असलो पोंडा भितर कित्याक भायर कित्याक पुरो कोता आमकां भायर सुणो कडलो मात पोंडासो दिसता ताका पोंडा भितर कळटा आमकां बैल्यां पळोवन आमी उलयता तो काळजा भितर पळयता मना भितर पळयता देव तो सर्ग संवसार असो धनी स्वामी जेजू क्रिस्तो वय देखून तो म्हणटा सत्राय घेया हेरांचे झट्टी करच्या पयलीं सत्राय घेया म्हणटा हांव माफ कर म्हण मागता काकळोत कर म्हण मागता हेरांकी माफ करी जय म्हूण सांगता देव हांव माफ कर म्हण दीस रात मागता आनी खरी सूख केल्यार तुमचे कडेन मागता माफ करा म्हाका माफ करा तर हांवें हेरांक माफ करनाका की करचें की नाका मागीर तें माफ करी जे काकळोत हेरांक कित्याक काय मागतना तांकांय माफ करी जे म्हण आमी बक्षी आमी म्हणटा आमच्या बापा आमी बक्षिल्ल्या बरी आमची बदकां बगस म्हण सदां न्ही ती मागणें म्हणटा कितले पळय जेजून शिकयलां आमी बक्षिल्ल्या बरी आमची बदकां बक्षी म्हूण देखून आमी बक्षी नासल्यार तो बक्षिता गे देखून आमी बक्षीचे हेरांक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वय जेवचें आमी घेता हांव देवात हांव न्हू दिवंक शिकाचें आमी बक्षांनी घेता हांव घेना वय हांव घेवचें दिनासतना रावचें तें क्रिस्ती शेगूण न्ही क्रिस्तीपण म्हळ्यार गेल्ल्यानी खाण करचें दिवचें घेवचें आनी दिवचें गेल्लें दिलें घेवचें दिवचें वय तशें घेवचें दिवचें दिल्ल्यांत वय गेल्ल्यांत घेवचें दिल्ल्यांत तातूंत बरें क्रिस्तीपण आसा घेवचें आनी फाटीं आशेवचें ना दिवचें जोडीन दितात फाटीं आशेनात बिलकूल आशेनात फाटीं आशेनात दितात फाटीं दिचें म्हणना वय तशें फाटीं दिचें म्हणना थोडी फाटीं काजारां केल्ली कुमोक आनी करतात थोडीं आशिल्लीं नातिल्ल्यां कडेन कांय नातिल्ल्यां कडेन वय आनी फाटीं आशेनात वय हांगा एक आमी म्हाका आतां काजारां कुमोक म्हणटाना म्हाका इतलें दुखता गे इतलें संतोशान बगताळे म्हज्या दोळ्यांत दुकां भरलीं आतां चिंताना देवाचो मोग चिंताना एक भुरगें हांगा येतालें मागीर एकल्याक आमी मागून व्हडलें काम मेळ्ळां म्हळ्यार ताचें रीण फारीक जालें घर नावार जालें एक 7 वर्सां हांव रिग्गांत
व्हडलो फर्स्ट स्टार आसा, बरो 7 वर्सां जावन काम करता, बरो फर्स्ट स्टार आहा. आतां घरांकडेन येता हांगाच बेसोंग घालचें म्हणटा, आतां हांव दोळ्यांत दोळे दांपून हांव बेंजार करून येता. हांव कांय म्हणूंक वचना. बेंजार केल्या उपरांत एक 200 रुपया दितात. ताका काही 4.5 लाख अशें म्हणना, पूण आमचे थंय तो चिंता कोण अशें एक शेअर तांदळाक 40 रुपया 50 रुपया पदराक एक शेअर जोयना, 200 रुपया दिल्यार पदराक एक म्हयनो दिवन म्हाका दिता. देवा वय ताका 2.5 लाख आसा सांबाळ येपटी येताना, आनी 1 म्हयनो सांडून येता, 1 म्हयनो हांगा रावता आनी 1 म्हयनो येता. तशें देव हांव कांय म्हणून ताची व्हडली व्हडलीं खारां बेंजार करता. म्हजे हात कामतात जाल्यार त्या हात कामताना हांवें एक गुण्ण च्या पिवन येची खापे हात कांपवणू जावं त्यो देतीन खारां 2 काणयलां, पोर आनी 1 काणयलां, काणून दे काणून देव दिवन दी. आनी सगळ्यां कडेन सांगता म्हजो गुरू आसा ताणें उपास कर, म्हाका उपास तो उपास कर हांगा मागतलो आनी हांव उपास कर मागतल्या. की मागिल्ल्या बरें गुरसाड मागिल्ल्या बरें मेळ्ळें म्हूण सगळ्यांक सांगता तो. म्हजो गुरू मुस्तणांक वचना सांगता येवंक आनी 200 रुपया दी म्हूण सांगता. तें सांगून जालें, कोंडाक 300 दिवंक सोडिना. आस्त काणयलें आनी म्हजे कडेन सांगता म्हाका एक व्हडली. हांवें सांगलें केदोडली तुजी बजेट म्हणून पाद्रा म्हणलो. एक 4 जाता 4 करोडांची. आतां 4 करोडांची आस्त काणयता. तशें आसूं दी, देवान दिल्ल्यान तो देवा तावन घेतलो घेवल्या बरीत तो दिता गे. झडटी आसा पुरवां झडट्या तांतलें कितलें देव पुसून काडटा पळय. एक कालें जालें जाल्यार एक कलें. हांव म्हणना तुमचे कडेन म्हणना, अशें ती केल्ली एकल्यांनी पळयलां हांवें. एक पिडाई जर्मनी खंय खंय पुरो वचून हाडलें आनी कांय गूण जावना म्हूण खबर. आतां म्हणटा अशें थोडो जाल्लो जाल्यार आमचे कडेन काले उरता म्हूण तोंडांत आयलां आनी कडेन येवन आमी ताका कांय म्हणना. आमी तो झडटी करून ताणें मात तशें थोडचें आमी तशें. हांव हांगा चेडवाक म्हळ्यार घाल म्हळ्यार हांव कोणाडी दिसाना बताळे 200 रुपया ताणें काडिल्ले म्हाका. वले 200 रुपयान जाता गी बा. हांवें सांगलें इल्लीशी कुम कर. हांव म्हाका विचारना ताका. ते भुरगें आयलें उलयता तो भितर इगलो आयल्या म्हणून म्हाका 800 खाल्या म्हळ्यार ती कोडी चॉकलेट हांव सांगी मा कली कोडूकय म्हाका हाडून दिवची न्ही. हांवें काडची दवरची कोणी म्हातारी आयल्या दिवची. कोडू म्हाका घाल्याक बा इल्ली गोडशी नाल्यार केल्यार व्हडली. चॉकलेटां गोड आसा जेणे शुगर ताच्या बाप्पू का शुगर. आतां पळया येरांचे वय आतां आमी वय आतां पळय तशें मागीर ते भुरगे येवन बसले हांगा बसलें हांगा ताका सांगलें तूं हांगा म्हाग घेता टायम आसता हांगा येवन म्हाग वच म्हळें. ते येवन हांगा मागतलें आनी चलतालें. एक दीस हाडे बरे बाग घेवन ते आसात दिल्ल्यांतले घेतल्यांतले दिवंक शिकिल्ले आसात. तो आयलो फादर हांव 25 वर्सां हांव काम करता फादर आनी हांव प्रमोशन मेळोन व्हडलो जालो. हांव इतल्या बऱ्या फावन पडलां. आनी देखून हांवें एक गिफ्ट जालें कोणाक की अनाथांक म्हाका दिवचें म्हूण सांगून म्हणून दर अनाथांक काल्याक पुरो अनाथांक म्हळ्यार अनाथ आश्रमांक गे काल्यांक म्हण विचारलें हांवें तुजें कारें म्हणी. कारण आतां भुरग्यांक कोणी एक जाल्यार ताका एक लायफ दिवंक चेडूं जाल्यार बरें. कित्याक म्हळ्यार म्हजी माय चोवडास येता. माय मस्तू कश्टाली आनी माय आमकां बरो सांबाळ मेळटा ना. माय सरली माय चेवडा आसा की कोणा दिता म्हणून सांगलें. तर पळय म्हणटा म्हाका हें भितर मागता म्हाकाय गोत्र म्हजे कडेन बेसा मागून येवन हांगा बस मागतालें बसा मागता म्हणटा. हें फाटी येताना पळय त्या दीस येताना ताणें उडासना ताका बेसा मागो. फाटी येताना बेसा मागो म्हण हांव चूर बागी लुकतालें म्हणजे लोटून बेसा मागो पळयल्या बरें जालें. हांव कालें गो तुका केद्याक कासाऱ्याक म्हण कुमक जाली गो. कांय ना फादर दीस लागीं येता कोणें दिवना म्हणून. तेन्ना ताणें पळयलें कालें फादर म्हण विचारलें आनी दुबळ्या आवय बापय ना आसचें चेडूं मात बाबय न्ही कोणी नात. हें बिकॉम शिकोवन रीण काणचें केलां आतां फारीक करून कामी म्हणून आतां 6,000 त्या 6,000 4,000 भाड्यान दिता 2,000 जेवन पेस कर आनी काल गंजी येवनात. अशें पळयलें म्हाका अशें पळयलें ताका भितर पाया म्हणलो आनी चॅक बरोवन दिली 5 लाखांची. 5 लाख आपूर बायन काजार जालें. ताचें नांव विचारलें आनी कालें विचारलें ताचें नांव घालें आनी चॅक करून सेल्फ सायन करून क्रॉस करून आनी प्रकार ताका दिवंक पडलें. आपूर बायन काजार आपूर बायन म्हळ्यार म्हजो बरो सरमावन दिलो. सगळें म्हणालो हो सरमाव सगळ्यांतल्यान दिजें म्हणून. पळय परबेंदूर दिलो ती येवन सगळें म्हणाली फादर सगळीं काजार मनशांनी येवन तुमी सरमाव आयकाचें. तोच बरो सरमावन दिलो. बरें कॉयर आमच्यान कॉयर म्हजीच कंथारां बरें कॉयर आमी केलें फ्री आनी ताणें पुरो हांवें सांगलें चड्ड काजारां घालना पुरो भांगार कणें कश्टाक लागीं जाता. त्या जेजूचो मोग येता घेना जेजू आसा घेना. काल फादर ब्रॅक्सान म्हणल्यार बरी आत्म इतलीं वर्सां हांव फादर ब्रॅक्स म्हणलो काल इतलीं वर्सां खंय खंय आलो म्हाका जेजू नीज आसा म्हणलें म्हाका बगानातलें. हांगा आत्मा ज्योतीन मागण्या करतना हांगाच्या मागण्याच्या परिसरांत सकाळींच्या आमच्या मागण्या मागीर तुमच्या मागण्याच्या म्हणच्या म्हाका जेजू नीज आजार जाता आसा जे देव आसा नीज आजार आसा खंय देव आसा थंय हांगा न्ही म्हूण न्ही हांगाच आसा. देव आसा म्हणल्यार आसा खंय म्हणल्यार आमकां उरना. एक आजार आसा म्हणल्यार हांगा आसा म्हूण ताका कळ्ळें हांगा आयिल्ल्या
70 वर्सांचो पाद्र ब्रॅक्स बारी नावाडी पाद्रा काल म्हणालो हांगा म्हणलें ताणें तशें देखून आमी गेल्ल्या बरीत दिना जाल्यार समान जाता कितें समान जायना देखून जेजू काल म्हणटा आमी दिजे म्हण सांगता वय आमी दिजे म्हण सांगता वय तर झडटी करिना गे वय झडटी करिना गे करजे की नाका झडटी हां वय आतां झडटी करजे करजे आमची कृत्यां झडटी करजे म्हजी थोडे वटेन बसून म्हजी झडटी करजे आमकां करचें सोमांग घे म्हण पळयचें बैलेन सुद्दां हांवें पळयचें गोव अशें अर्दें अर्दें पोटाक खायनासतना बागला आमी रांदचें सोमांग घे म्हण पळयचें थोडे वटेन उजो लेट करून उठलीं उजो घालें आनी पळय 15 दीस उलयलीं तांकां पडोवन वचोन थोडीं पळय दीस सकाळीं म्हणजे सिस्टमॅटीक थोडीं सकाळीं उठोवन गोड येता खालें करचें म्हण सकाळीं उठोवन विचारून जाता की म्हाका कायन करचें पळय जाल्यार सकाळीं करूं जाता इडल्यो जाल्यार सकाळीं करूं जाता सांजेर भितर वांटून दवरचें नाका थोड्या बाल मनशां पडोवन वचोना तांकां पडोवन गेलां खालें तांचें दाराबाई तांकां दाराबाई आनी तशें आनी कर्ण गेल्ल्यांत न्हवऱ्याक व्हडलो बाई एसिडिटी गॅस्ट्रीक कळ्ळें गे बाल मनशान सांबाळल्यार न्हवरो सांबाळत की ना आसात न्हवरो सांबाळल्यार बाल मनशान सांबाळत की ना आसा ताका हें दाराबाई पळोवंक आनी सोडलें कित्या ताका सांगलां तुज्या बायलेचें जतन करचें सांगलां हांव सांगलां आपूण आनी तुका स्त्री दिता ताची जतन करीचें जतन तिशें वणट्या कडेन वटेन वंडिशीन घालचें तुजें काम वो खंय मेल्लो आदांव तो सोरोप येता आनी ताणें मारचें जतन खाणी जाली नाका वय बेतखाणी जालें नाका वय जो बरी वचून बेतखाणी वचून ताच्या मंड्या मारचें जालें नाका आतां जो वचून ती माजरां मारून आयलो आतां पळय आमचो जो माजरां नडयता सोरपाच्या मंड्या मारचें जालें नाका ताणें नाडूंक सोडलें कितें हाणें वो खंय मेल्लो वो हांवें विचारचें आदांव खंय मेल्लो आनी स्त्रियेन पाता कशें म्हणल्यार कळत खबर म्हजे कडेन पतका कारण कोण आदांव ताणें जतन कोण ना बैलेची आज कितले जाण दादले मनीस बैलेन इस्त्री घालतना केंसांक इस्त्री वस्त्रां इस्त्री घालून दी आतां कपडा इस्त्री घालतात बजवे घालतात घालून दी चुडीदारां घालता घालून दी पॅण्टांक घालता घालून दी केंसां इस्त्री घालून हें भोंवतना वो खंय मेल्लो आतां बायल सोडून गेलें तें वो खंय मेल्लो जतन खाणयली कितें ताणें हांव कश्टान पयशे जाण कालें तुजें इस्त्री म्हज्या आवयन तुज्या आवयन इस्त्री घाल्या ही काल्या केंसां इस्त्री घाली तुवें सुरूक जतन खाणेचें ताचें ताका जतन खाणूंक सांगलां दादल्या मनशाक तायस मागणी पळया रेस्पेराची मागणी पळया जतना विशयांत आसात दादल्या मनशाची जतन खाणेचें म्हणटाना बाल मनशांनी दादल्या खालते जावन जेजूक मेसवचे बरी जियेचें आनी दादल्या मनशांनी तांचें जतन खाणेचें मोगान पळयचें तीं बरो उतरां कोणाक वाचच्या फातरा बांगमांत हांव वाचतना थोडे दुकां पडटात तें बेसांव दिवंक पळय तें दुकां पडटात खंय गेल्यार म्हाका तें दिवचें तें वाचूंक एक दूख घालून दी म्हणून मागीर न्हवऱ्याक दूख घालूंक त्या दीस म्हाका दूख घालूंक थोडे व्हंकले दूख घालूंक तशें देखून आमचीं कृत्यां आनी हेरांच्या कृत्यांची झडटी करीचें आमच्या कृत्यांची झडटी हेरांच्या कृत्यांची झडटी करीचें आमी झडटी करीचें आमची कृत्यां हेरांच्या कृत्यांची आमी झडटी करीचें पूण आमची ड्युटी हेरांची सूख दाखोवची आनी ती विरोध करी जाय आमची ड्युटी हर एकल्यांची ड्युटी आवयची ड्युटी फस्ट आवयची भुरग्यांची सूख दाखोवन कोणें करेक्शन करचें मागीर बापायची भुरग्यांची सूख पळोवन करेक्शन करची पयलीं आवयची ताणें उस्कार बसून वाटचें आवय बापाय भायर वचून काम करता सूख पळयचें आनी तीच दिचें विरोध करचें अशें करूं जमून एक भुरगो फटी मारता जाल्यार मारून दी मारी म्हाका जरती करूंक ना वय गिताय म्हणचे गे आवयन करेक्शन करीचें आनी कर्णांतल्या बरी करचें सुकर्णांतल्या बरी करचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ती विरोध करचें आनी कशी करीचें कोणें करीचें झडटी खालत्यापणान आनी मोगान एक विगार एका फिरगजी मेळ्ळो जाल्यार खालतो आनी मोगान बरलो मेळ्ळो जाल्यार त्या फिरगजीन पळया झडटी उणी आनी त्या वाडावळ पळया देवाचो स्पिरीट पळया त्या इगर्जीन जावचे अजापां पळया वय विगार खालतो आसा जे आनी ताणें आनी मोगान बरें जे मोगान ताणें झडटी कडेन बुधबाळ सांगचे लोकांक थोडे फाटी वय सर मोगान सांगनासतना हंकारान स्वार्थान हांव दुसऱ्या कारणा खातीर वयर पंदा करचें आनी बरें करना आनी फ्रॉट दाखोवच्या पदवी दाखोवच्या तें केल्यार ती वाडवळागी झगडी वय झगडीन तशें देखून खालच्यापणान मोगान झडटी करचें जेजूच सांगता माथेवाच्या मंजालांत 18:15 माथेव 18:15-20 मुसर वाचया 18:15-20 माथेव खालच्यापणान आनी मोगान झडटी करचें म्हूण सांगता वय तुजो भाव सूख करीत जाल्यार तूं वच आनी ताची सूख तुजे आनी ताचे मदें गुटान ताका दाखोवन दी अळे सूख दाखोवन दी म्हणजे जेजूच सांगता हांगा झडटी करनाका म्हणटा तीन दाखोवन दी म्हळ्यार ताका ताची सूख दाखोवन दी म्हळ्यार ताच्या खाला बऱ्यापणान ताणें वाडाचें नाचवण जातालें तशें तो तुका आयकत जाल्यार तुज्या
भावाक तुवें पाटी हाडलोय म्हण जालें. आळे फाटी हाडलो, वायटात हांव फाटी हाडलो. पूण तो तुका आयकना जायत जाल्यार दुसऱ्या एकल्याक वा दोगांक तुज्या सांगाता आपोवन व्हर. कित्याक हर एक पिर्याद दोग वा तेग साक्षी आसोन रुजू करूंक जाय. आनी तो तांकांय आयकना जायत जाल्यार ही सगळी संगत सभेक कळय. आनी तो सभेकी आयकना जायत जाल्यार तो एक आन बावडक्या बरी वा सुंकागारा बरी म्हण लेखून ताका सोण सोड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ताका वय तो बावडटा भरका जिये ना, देवाच्या उतरांक मोल दिना, देवाक खाल जावना, नामके वास्ते मा तो क्रिस्तांव देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवन सोनूय तो सोड. निमाणे दिसा ताका जडती जातली ताची, ताका सोड म्हण सांगता. देखून आमी जडती करिनाय. कित्याक म्हळ्यार तांचें नीज मोटिवेशन काय जाल्यार गुंतूना. आमी थंय जडती करूं नजो. आतां पळया एकली आमकां उतरांतली सांजेर तिणें काल करचें म्हळ्यार त्या सांजेच्या वेळार इल्लीशीं फुलां आनी पुरा गुंतून आनी पुरा सोकडान म्हणजे दोडल्या घरांत आसा ही फुलां गुंतून आनी पुरा इकता आनी पुरा कालें करता म्हण सकडांनी म्हणचें. हांव कांय म्हणनातलो. ताणें म्हणचें म्हळ्यार आतां तुमी इसारा म्हण सांगल्यार हांव म्हणटा मागीर बायनी इसार म्हण सांगलें म्हणा देखून इसारलें म्हणटा. देखून ती जोर तिके देखून ती फुलांक अशें म्हळ्यार मागण्यांच्या बदला फुलां कोण गुंतता आनी विकूंक व्हरता म्हणून तशें म्हणटा. मागीर पळयतना कालें वता गी तिच्या भावाचो पूत फादराब जावन हांगा आसा खंय वता गी फादराब जावन आफ्रिका आसा. थंय मस्त कस्ट देखून आमच्या घरा मस्त फुलां जातात वाबोली आनी पुरा ते पुरा गुंतून ही इल्लेशे पयशे घालता आनी वाबोली गुंतून आनी पुरा थिंग दवरता आनी रिक्षाचे व्हरतात ते मार्गाचे तांकां इकता गेले आनी ते पुरा पयशे वट्ट करून ते पयशे पुरा थिंग धाडटा. आनी सकडी म्हणटा तूं तुका लाखांनी आसा करोडांनी आसा वरबस पळया मागण्यांच्या बदला बसोवन फुलांक म्हणटा म्हण येत किमान तशें. आहा पळय 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 देखून झडटी करिनाय. कित्याक म्हळ्यार तिचो इरादो कितें फुलां मनशाक पयशे घेवन बँकान घालूंक गी मिसांव काम करूंक आळे इरादो पळया तूं. आतां आमकां तिचे डिसारलो असो आमकां कळटा इरादो. आमकां दिसता बैलान घालें जेले फुलां करचें मागण्या येनातलें मात्र कळ्ळें गी. आबोलीं करचें खळे करचें ते फुलां करचें आनी कालें बरें इकचें आनी रांदोय करून इकचें आनी पुरा ती रांदे आनी पयलीं किनातली हांकां इल्ली दितली फुलां मळूंक दिता पुरो इकता ती कित्याक थंय धाडूं बस थंय मिसांव कामाक गेला. ताणें सांगलां कश्ट आनी पुरा म्हणून देखून ती मिसांव कामाक धाडटात. तशें देखून आमकां इरादो गोत्तूना देखून मोटिवेशन काल्याक हांव एकलो तसो करता ही कितें अशें करता ती कित्याक ताच्या सांगात येता हाच्या सांगात आमकां गोत्तूना तशें. मागीर हांवें म्हणजे म्हणाल फादर सदांय ती ताच्या स्कुटारार येता येवन समानी ताच्या स्कुटारार येता आनी अशें करता म्हण सांगलें तशें. मागीर हांवें ताणें तिचे कडेन पळय ही सर वयगी म्हण पळोवन हांव तांचे घरा येता आनी त्याच टायमार येता आनी वयी स्कुटार येता. हांवें कांय म्हणून अशें हात केलो गेलो. हांव कोणा विचारना. मागीर तांच्या घरा गेलो. घराक येता मागीर हांवें खंय तूं ताच्या स्कुटार येता कितें कांय विचारूं वय. हांव घरा वचून बसलो आनी पळय ती म्हणाली फादर म्हाका मागा फादर काम सोडल्यार म्हज्या भुरग्यांनी शिक्षण कशें फादर भुरग्यांनी हांवें कामां वचत येता फादर आनी घरचो कसो ताचो घर सांजू येता फादर तो वय तसो ताका येता गाऱ्याचें काम सोड मेळना फादर ताका हांवें ताचें उणें येता फादर देखून हांवें काम सोडचें बरी ना फादर आनी कालें म्हळ्यार भुरग्यांनी हॉस्टेलान दवरल्यान थंय हांव येताना जोर म्हाका तो फाटल्यान येतात फादर दोग जावन पुरा गवड्यांच्यांनी पुरा त्यो सोडनात म्हूण सांगलां म्हज्या फाटल्यान येतात फादर कालें करचें म्हणून देखून हाच्या स्कुटार येवन ते स्कुटार आतां इरादो कळ्ळो गी इरादो कळ्ळो गी बा इरादो कळच्या पर्यंत ताच्या येता आमी तितल्या जाणांनी उलोवन जालें. हांवें गडीत काडून सरमावर सांगलें तिका तांच्यांनी दुसऱ्यान ते गडीत काडून हांवें सांगलें सरमावर ताच्या मागीर सांगली बाल म्हणटा हांवें सांगून जालें म्हजो पांय मोडटा गी म्हाका देव हांवें सांगलें देव जर ते करखण येता तिचे कडेन तुकाय दूख दिता तुका उज्याच्याक टायम घालता बेली बाल मनशां दोन आयलीं म्हज्या हांवें सांगलें बक्षया फादर तशें देखून दुसऱ्यांचे जडटे करियत गे आमी मोटिवेशन कळना. आमचें कुड्डेपण सारकें क्लियरली आमी पळयना. जडटे करच्या पयलीं आमचें कुड्डेपण काडचें कुड्डेपण काडल्या शिवाय आमकां पळोवंक जाता गी. देखून सांगता तुजें कुड्डेपण तो व्हडलो जालो काड आड्यांक काड कुड्डेपण काड मागीर पळय जेजू सांगता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. आमी कित्याक जडटे करूं नजो सांगा पळया एक आमकां कालें गोतूना विशय गोतूना इरादो गोतूना काल्या करता इरे गोतूना दुसरें कितें आमी जडटी करूं सांगा पळया कुड्ड वय आमकां कुड्डेपण आमचे स्वार्थ प्रभाव सावय मजत मनोभाव अशें नंतर कुड्डेपण आमी घालून काडला. तें कुड्डेपण काडल्या शिवाय नितळ जाल्ल्या शिवाय हेरांची जडटी करून दिता कुड्ड्यांक दिसता गी म्हजें कुड्डेपण आसल्या शिवाय जडटी करूंक जायना. देखून हांवें केअरफूल जायचें हेरांची जडटी करूंक नजो
देखून आमी केअरफूल जायचे वय तशें देखून केअरफूल जाल्यार मात आमी जाता देखून जेव म्हणटा जज यंग तुमी झटी करा जज करेक्टली वय देवकार म्हणटा तें देवाक मात सोडी जाय देवा मात करेक्टली झट्टी करूंक जाता म्हाका आनी तुका जायना देखून देवाक सोडी जे झट्टी करचें देवा मात कळटा म्हणटा तो आमकां घाल्याक आपयलां देवान आमकां मोग करूंक आपयलां झट्टी करूंक न्ही तुका आनी म्हाका आपयलां घाल्या आमच्या आपण घाल्याक मोग करूंक पूण देवाच्या नितळ करच्या आयदांत आगट्यांत देवाच्या नितळ करच्या आगट्यांत कस व्हडल्या सोंसुल्ल्यांनी तांणी झट्टी करयत गे झट्टी करी तांचे दिश्ट नितळ स्वार्थ म्हणलो ना यारांक दुखयचें म्हणलें ना सोरी दूख बगून आयल्यान की ना दूख बगूंक आयल्यान ती दुखोवन आयल्यान वय सोंसल्यान यारांची तांणी यारांची झट्टी करी येता यारांची झट्टी कर आनी मागण्याच्या स्पिरितान देवाच्या स्पिरितान भरल्यांनी झट्टी करी येत गे करी येता तितल्या मागण्याच्या स्पिरितान बराचें देखून हांवें सांगचें आवय बापायंक मागण्याच्या स्पिरितान बरा तुमच्या भुरग्यांची तजळ भुरगीं शिक्षण हुशार खंयच्या घरची मागणी शिकतात पळय तें दिव्या भारती म्हणल्यार म्हज्या क्लासीन स्टुडंट आले क्रिस्तांवचे मर्या भारती म्हणलें एक चेडूं आलें म्हज्या तें खोले मागण्यांत हुशार तें खोले मागणें ताचें मागणें हांवें शिकयलें बरी तो दुसऱ्याचा आतां तशें जरी म्हाका पळोवन तूं तुवें शिकयचें हांव तुका रियपटीन शिकयना हांव कशें करता पळय तुका जाणा हांव तुवें शिकयचें तें म्हज्या लागीं बसो तें हांव हांगा बसलां थंय बसचें म्हज्या बरीच कशें गुमटी अशें जाल्यार शिस्त अशें जाल्यार शिस्त कशें जुकून धरतालें म्हणून तशें आड गुमटी घालून ताणें मागणें करचें दवेच्या परिशदेंत ताच्या मागणें करूंचें पुरा पास ताणें केल्यार मागणें केल्यार तेचे नंतर हांवें ताच्या माथ्यार हात दवरले आसतना तो सुरू करतालें इंग्लिशाक एग्जामाक दाव्याक आड घाली जाल्यार गुमटी मॅथ्साक अशीच मॅथ्सा दीस कश्ट न्हय अशीच तशें वय तशें देखून आनी देवाच्या नितळ जाल्यार ताणीं हेरांची झट्टी करी येता पूण झट्टी भायलें पळोवन न्ही 7 अध्याय 7 5 वाश्यां झट्टी भायलें पळोवन न्ही भायलें मात पोंड पळोवन भायलो पोंड पळोवन न्ही पोंडा भितर कितें आहा पळोवन बैलें वस्तू आनी बैलें पळोवन न्ही बागार काळजा भितर कितें मणा भितर काय आमी तें पळोवन झट्टी करचें हेरांक सकलाक घाल्यार आमची सेल्फ इमेज आमी चिंता हेरांक सकलाक घाल्या लक्षण टिचर आली नीन कुतकोळ्ळे नीन येता म्हाजो आनी एक टिचर एका वाचनांत उलोवन मास्टरांक वो गो बावरो ताणी तिणें चिंतचें कळ्ळें तांकां सकयल घाल्ल्यान हांव व्हडली म्हणून ती व्हडली गे ती टिचीन गेले आसतना गंडुबिरी वचलो म्हूण गंडुबिरी पुरो म्हण ताका गंडुबिरी म्हणलें वय ते सेल्फ इमेज तशें वय देखून तें करून जो म्हणटा वय 7:5 माथ्योस कपाट्या तुज्या दोळ्यांतले आडे पयलें काड आडे आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले तिसर काडून तुका स्पश्ट वय देखून तूं हेरांची झट्टी करून तूं व्हडलो दिसता म्हूण सपनांत चिंतिनाका वय जकोबाच्या पत्रांत 2:13 रोमाकारांक 2:1 जकोबाच्या पत्रांत 2:13 रोमाकारां बरयल्या 2:1 वय ता सांगता जकोब सांगता काय म्हळ्यार तूं हेरांक झट्टी करून तूं व्हडलो चिंतिनाका हेरांची झट्टी केल्ल्यांत वय रोमाकारांक 2:1 ती तशें सांगता पळय जकोबाच्या पत्रांत जेम्साच्या पत्रांत 2:13 वाश्यां दया विणे ताका निमाणें जाता देव दाखोवन सोना दया कोण दयाळाय दाखयता बिरमतो ताणें एकल्या गेले उणें आसचें पळोवन कोण बत्ती करता ताणी नितीक भियेचें निमाण्या दिसा कांय भियेचें म्हणना थोडी मरतना बेड्डार आनी हांव कितल्या मरणाच्या कडेन गेलो थोडी भियोन कोमता बळा थोडी बेना ती दया दाखयली कितें दया दाखयली म्हळ्यार ती म्हणटात ह्या मनशान कितलें बरें केलां फादर कितलें बरें केलां दया दाखयल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया रोमाकारांक 2:1 देखून तूं हेरांची झट्टी करताय मो तूं कोणीय जावेत पूण तुजी ही करणी समान म्हूण जायना कित्या हेर करतात तस्यो करण्यो तूंय करताय जाल्ल्यान हेरांची तूं झट्टी करतना तुकाच तूं गुण्यावकार म्हूण तीर्थ दिताय हळे हेरांक झट्टी करतना तूं तो पियेता घट्ट आनी एकला पिवंडो म्हणटा म्हण येत गिमा तो पिवंडो जालो वो कोण पियेतालो वय पिवंडो ताका म्हणटा तुवें तोच जाताय तो पट किरो खंय वो दिसा 10 पटी मारता बैले कडेन तो बायले कडेन 2 पटी मारता वो 10 पटी मारचो पट किरो वय की न्ही तो पट किरो म्हणटा तर वो कळ्ळें गे आमकां कळ्ळें गे
तशें देखून आमी दुसऱ्या पटकेर नांव धरचे पयलें झडटी करचे पयलें आमी केअरफूल जायचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून आमी दयाळ जावचे बरी, हेरांक झडटी करनातल्या बरी, आनी आमी कितें हेरांक करेक्शन करचें तें मोगान आनी त्यांच्या बऱ्यापणाक लागून तांणी बरें जायचें म्हणल्यार इराद्यान मोगान आमी सगळ्यांचें करेक्शन करीचें. पूण आमी सड्ड झडटी करून तांकां तशें घालूं जो मोगान करेक्शन करूंक आनी दयाळ्यान खालत्यापणान खालत्या काळजान मोगान करेक्शन करूंक सरस्वती देव आमकां कृपा दिवन मागया. आमेन.